की गोवा गव्हर्मेंट वेबसायट goagovernment.in ही आमची स्टार्टिंग कोंकणीन जाता म्हणून. जी वेबसायट हांवें आतां ऑन केल्या वेबसायट तें दामून पळय, खंयचेय मॅटर कोंकणीन येता जाल्यार पळय. स्पीकर सर, कोंकणी वयर बरयल्या, कितेंय दामलें जाल्यार इंग्लिशीनूच येता. आमचो प्रश्न विचारपाचो मुद्दो कितें आशिल्लो, उद्देश कितें आशिल्लो? उद्देश असो आशिल्लो की एक मनीस ताका फक्त कोंकणी जर कळटा आनी तो गव्हर्मेंट वेबसायटीचेर गेलो जाल्यार ताका कोंकणीनूच आन्सर कितली मेळटली. आतां आमी जो रिसर्च केला तो मुखेलमंत्र्याक सांगता. मुखेलमंत्री तेन्ना खंय आशिल्लो म्हाका खबर ना. 1986 एक लँग्वेज एज्युकेशन जालें. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणून. कोंकणींतल्यान सरकार चलना. 87 ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जालो. कोंकणींतल्यान कांय चलना. फक्त नांवाक कोंकणी घाल्या, बटन आहा, दाम ऑन केल्यार इंग्लीश येता. स्पीकर सर, वेबसायटी आसात 12 आउट ऑफ 66 गव्हर्मेंट वेबसायट्स, म्हळ्यार फक्त 18% कोंकणीन आहा. त्यो पसून कश्यो आहा? थोडे कडेन आहा, थोडे कडेन ना. स्पीकर सर, मातशें मुखेलमंत्री सांगता म्हणून तुका हांव हें दिता. मागीर म्हणशी हें भाशण म्हणून, हें भाशण न्ही, ओ रिसर्च. स्पीकर सर, एक डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन मुखेलमंत्र्याचें हें सगळ्या कडेन कोंकणीन वर्जन आहा. दामल्यार डिफॉल्ट लँग्वेज इंग्लीश जाता. म्हळ्यार कितें? कोंकणी करतलो, परतो क्लिक कर. नथींग इज इजी. फक्त कोंकणी जाणा आशिल्लो मनशाक फुडार ना गोंयान. हें अशें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, वर्स्ट कितें जाणा तूं? ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट जी आहा, म्हळ्यार डिपार्टमेंटाची, कोंकणी घालपाचो डिपार्टमेंट, ती वेबसायटीक कोंकणी वर्जन ना. चॅक करून सांग म्हाका, फट जालें रे. भाशण म्हणटा न्ही, चॅक करा मरे. तुमी भाशण म्हणटा म्हणून. हे पळय, हांगा दाखयता तुमकां. हे नाल्यार प्लेस करता तुमकां. ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायटीचे कोंकणीन ना. स्पीकर सर, सरकारान एक एडवायझरी बोर्ड केल्लो. केन्ना केल्लो? 2012. हो एडवायझरी बोर्ड, ताची कमिटी फॉर्म केल्ली, कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट डिजिटल वर्जन, म्हळ्यार इंग्लीश टू कोंकणी करपाक. 2012च्यान हो बोर्ड डिफंक्ट आहा. सो दिस वॉज अ एडवायझरी बोर्ड फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन. प्रश्न विचारा न्ही. म्हजो प्रश्न एक आहा. फर्स्ट सप्लिमेंटरी 3 आसतात. केन्ना हो बोर्ड रिवायव्ह करतलो? ना, जॉयंट क्वेश्चनाक 3 आसता. चेक करा तुमी. क्लब्ड क्वेश्चन तो. विल इट बी रिवायव्ड? लास्ट तुवें केल्लो 2012. विचारा प्रश्न विचारता न्ही. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, तांणी जें सांगलें पळय न्ही, बोर्ड 2012 केल्लो, ताज्या उपरांत तो बोर्ड रिवायज करूंक ना. स्पीकर सर, तो बोर्ड आमी जाता तितके बेगीन रिवायज करता. ओके, दॅट इज देर. आनी इन्क्लुडींग ऑफिशियल लँग्वेजीन बाकीची सगळीं कामां सुरवात केल्ली आसा. हांवें सांगलां तशें इन्स्ट्रक्शनूय ऑलरेडी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन रायटिंगान इन्स्ट्रक्शन धाडलां. आमच्याय डिपार्टमेंटाचें आमी काम सुरवात केलां. स्पीकर सर, सेकंड, तांणी म्हणलें एक ड्राफ्ट पॉलिसी केल्ली म्हणून. ताच्या उत्तरान म्हणटा तो. आनी एक डिपार्टमेंट इतलो मँगो आहा की ताका सप्लिमेंटरी नोट दिवपाक जाय, तें मुद्दम आमच्या आन्सरान पास ऑन केल्या. तो डिपार्टमेंट असो हवेचेर चलता तुजो. तुका जो आन्सर दिवंक जाय तो ताणें आमकां पास ऑन केला. सो तातूंत कितें म्हणलां जाणा तूं, की एक ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर मेकिंग मल्टीलिंग्वल वेबसायट्स ऑफ ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस, अंडरटेकिंग्स अँड प्रिपेअर देवनागरी सॉफ्टवेअर फॉन्ट्स फॉर गव्हर्मेंट कम्प्युटर्स. ही तुवें ड्राफ्ट पॉलिसी जेन्ना केल्या, ही केन्ना केल्ली? तेन्नाची. ही तूं अपडेट करतलो काय म्हणटा? येस म्हूण सांग. मागीर तुजें वर्बेटीम घेता आनी फुडल्या असेंब्ली सेशनान परते घालता. तुवें फेब्रुवारी डेट दिल्या. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान आमच्या ऑलरेडी म्हणजे ट्रान्सलेटर बाकीचे सगळे घेतल्या. त्या खातीर ही जी ड्राफ्ट पॉलिसी जी आसा पळय न्ही, ती आमी अपडेट करपाचें आसा. काम ऑलरेडी सुरवात जालां. केन्ना मेरेन करता पळय डेट दी. स्पीकर सर, एक टायम. डेट. स्पीकर सर, हाका थोडोसो टायम लागतलो. थोडोसो म्हळ्यार कितलो? स्पीकर सर, म्हाका डिपार्टमेंटा कडेन हेजें विचारचें पडटलें. ताज्या उपरांत विचार मरतो. आतां हांव थंय आहा डिपार्टमेंट. इट वील टेक टायम. स्पीकर सर, हाका कोंकणी करपाचें कांय हेंच ना, मनानूच ना ताज्या. ताजी ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन ना. ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट कोंकणीन ना. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री ताणें कोंकणी अकादमी सगळ्यांक ट्रान्सलेट केलें. मनसून सेशन केन्ना जातलें तें मातशें तुवें स्पेसिफाय करचो. मुगे उलोवपा उला. बस तो विचार. ताजे लास्ट क्वेश्चन उरला न्ही. स्पीकर सर, आतां ताणें ऑफिशियल लँग्वेज दीस सांगलो, फेब्रुवारी म्हणून. आतां बेगीन येता न्ही तो म्हणून ताणें एक कितें आमकां एक गुंगी दिली, फेब्रुवारी म्हयन्यान न्हिदा म्हणून. आतां हांव मागता सारको पॉयंटेड
सगळे गव्हर्नमेंट वेबसायट सर गुंगी तो दिता लोकांक त्या खातीर मातशें थोडेसं ताका खबर आहा स्पीकर सर सगळ्यो गव्हर्नमेंट तूं दोतोर मरे गुंगी तुवें दिवप आमी कितें तो दुसरी गुंगी आहा तुज्या कडेन म्हणून मदीं मदीं ते तूं आतां कसलो युरिकूय दोतोर लागता. तो नकळो हांव पूण तूं दोतोर म्हणून लायता गुंगी बिंगी वखद कोण दितात दोतोर दितात न्ही ते आमी कशें दितले आमी शेतकरी लास्ट प्रश्न विचार तुझो स्पीकर सर येस सगळ्यो गव्हर्नमेंट वेबसायटी कोंकणीन केन्ना मेरेन जातल्यो हो मुखेलमंत्री आसतना जातल्यो काय आनी केन्ना फुडें नवो येवचो स्पीकर पडटलो? सर आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटांत ऑलरेडी हांवें परत रिपीट करता IT डिपार्टमेंट आनी JL डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर ऑफिशियल डिपार्टमेंटान सगळ्या जाणांक लेटरूय इश्यू केला की तेंच्यो सगळ्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन कोंकणी लँग्वेजींतल्यान करच्यो म्हणून आनी जाता तितके बेगीन सगळ्या डिपार्टमेंट हांच्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो कोंकणी लँग्वेजीन बाय नेक्स्ट गिरीश बोरकार. बजेट सेशन जातल्यो गिरीश बोरकार नेक्स्ट बजेट सेशन सांगू शकना विदिन ए शॉर्ट स्पीकर सर वेबसायट करपाक 2 दिसान वेबसायट जाता नेक्स्ट बजेट सेशन मेरेन जावचें ना म्हणटा तो. आमी जाता तितके स्पीकर बेगीन सर करता हो कोंकणी एज्युकेशनाक कोंकणी सायडीन नाशिल्लो शुअर नाजाल्यार तो कोंकणी उलय कोंकणी बरय कोंकणींतल्यान सरकार चलोवपाक तयार ना तो. स्पीकर सर जशें आमी पळयता की ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 तूं प्रश्न विचारला म्हाजो हितून आसा हितून प्रेस केल्लो पडटा सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा सो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तो 1987 पास जाला आयज 35 वर्सां जालीं पूण वेबसायट खंयच्योच वेबसायटी सारक्यो कोंकणीन ना तशेंच पळोवंक गेल्यार ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो ऑफिशियल गॅजेट आसा तोय कोंकणीन ना आमचे जितले कंटेंट आसा जायक आमचो आयज गव्हर्नराचो स्पीच येयलो पळय रिपीट करचे न्ही विषय तोच आसा ना विशय तोच सांगता की मेन विशय हो आसा की वेबसायटी जावं गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा GPSC एग्जाम्स आसा त्यो कोंकणीन जावपाक जाय कित्याक बाकीचे ज्यो स्टेटीन आसा त्यो ऑफिशियल लँग्वेजीन जाता गोंय एकूच राज्य आसा इंडियन गोंय एकूच राज्य आसा जे हे फॉलो करिना आनी सरकार हितून अपयशी आसा आनी सरकार हितून अपयशी कितें विचारपाक जाय म्हाका इतलें विचारपाक जाय की हे जे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा तो केन्ना पर्यंत फॉलो Yes. जातलो मुख्यमंत्री स्पीकर सर हांव फक्त एकूच एका मुद्दम म्हणून हायलायट करता देर इज नो प्रोविजन फॉर द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट इन द 1987 तेका पिनल एक्शन ना हे एक्टात घाल अमेंडमेंट हाड स्पीकर सर अमेंडमेंट हाड सरकारान अमेंडमेंट हाडपाचें सर स्पीकर सर हांव उलयतां म्हाका उलोवपाक दी तो सगळे प्रश्न विचारत रावता परत आन्सर सांगतना तोच विचारता हांवें फक्त त्या खातीर सांगलें आनी ताका लागूनच हाजेर म्हणजे हेजेर खरें म्हणजे एक तर पिनल एक्शन लावपाची गरज आसा ओके नाजाल्यार आमी कंपल्सरी करपाची गरज आसा तेणी जें सांगलें पळय न्ही आमकां ऑफिशियल गॅजेटूय जे आसा पळय न्ही हे कोंकणींतल्यान पब्लीश जावपाक जाय इवन दो आमच्यो GPSCच्यो एग्जाम्स काही आहा पळय न्ही ह्योय कोंकणींतल्यान जावपाक जाय बायलिंग्युअल इंग्लिशींतल्यानय जावच्यो आनी कोंकणींतल्यानय जावच्यो जेणे करून सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली सरकाराचो प्रयत्न आसा सरकार सिरियस आसा हे करपा खातीर आनी आमी करता वेंजी वेगस स्पीकर वेगस सर स्पीकर सर स्पीकर सर वेंजी वेगस स्पीकर सर म्हाका दिसता सगळें सिरियस आहा गव्हर्मेंट सिरियस आहा सगळें सिरियस आहा पूण एक डेडलायन मेळना अमेंडमेंट केन्ना करतलो तेजी डेडलायन मेळना कोंकणी केन्ना घातले डेडलायन मेळना एक डेडलायन दिया न्हू इतली सिरियस आहा जाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता एकूच क्वेश्चन एक डेडलायन आज दिवपाची गरज आहा when are you going to able to complete these things when are you going to bring an amendment when are you going to ensure that all these websites are going to have konkani 30 दीस 60 दीस 5 वर्सां कितें म्हूण सांग पूण एक डेडलायन दी आनी डेडलायन दिवपा जायना जाल्यार आख्ख्या गोंयकारांक कळपा बरें हो मुख्यमंत्री जो आहा हो गव्हर्मेंट जो आहा कितलो कोंकणीचो मोग करता तो जरी तर आज एक क्लियर जावपा जाय की डेडलायन नासतना हें जाता म्हणून स्पीकर सर हेजी करपाक सुरवात केल्या आनी ताका 5 वर्सां बीन नाका आमी जाता तितके बेगीन करता म्हटलं बेगीन म्हणजे 5 वर्सांय बेगीनूच स्पीकर सर 5 वर्सांय बेगीनूच आसता 5 दिसूय बेगीन आसता 5 वर्सांय बेगीन आसता म्हाका डेडलायन दिवपाची गरज आहा मुख्यमंत्री आज फेल जाता हिंगा हावसाक इंग्लीश वाय स्पीकर सर 2012 5 वर्सांय बेगीन आयिल्लो 2012 मुखेलमंत्री जो आयिल्लो ताणें म्हणिल्लें कोंकणी जाय इंग्लीश वाय 2012च्या 10 वर्सां जालीं ओगीन बेगींतल्या बेगीन म्हणटा हो तेन्ना तुमीच आयिल्ले तुमी निवडून आयिल्ले कोंकणी जाय म्हणून नाजाल्यार एक वोट ऑफ द हाऊस घेवया आज आनी विचारया सगळ्यांक कोंकणी जाय की नाका हेजेर कोणाक सर आय विल नॉट आय विल बी व्हेरी स्पेसिफीक अँड रिक्वेस्ट जे मुखेलमंत्रीन हो इश्यू एक सिरियस इश्यू आहा एक ग्रांट्स जे तुवें उणी केले ते तुवें वाडोवचे दुसरें स्पीकर सर जे कोंकणी अकॅडमी आहा
ही म्हाका दिसता इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन, इन व्हेरी बॅड कंडिशन. यू नीड टू रिलोकेट दॅट. दीस स्पीकर सर, हे सरकाराक 1 मिनटाक 33,33,000 मोडपा जाता 18 मिनटाक. 100 करोड मोडले मरे स्वेरिंग इन सेरेमनीकू. आनी हे अकॅडमी हें करपा जायना, पयशे दिवपा जायना. दुसरे स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदतां की जे देर आर सम नेम बोर्ड्स एंड हायवेचेर तेजेर हांव पयर एक कोडींग गेलो, तेजे मडगांव आहा ते मुळगांव म्हणून बरयलां, म्हापसा आहा ते मापुसा म्हणून आहा. ते कितें कांय कोणा हे सरकार सिरियस आहा, हे मातशें लक्ष तुमी हेजेर घालचें मातशें, एंड टेक दीस ऑन प्रायोरिटी बिकॉज दीस इज रिक्वायर्ड. हें जावपाक जाय स्पीकर Yes, सर. आनी ती एडवर्टीजमेंट बी रिलीज केल्यार तितून तुमी Yes. सारकें थंयचें. कितें सांगपाचें आसा ना न्ही? स्पीकर सर, ऑलरेडी हांवें सांगपाचें तितकें सांगलां. ओके, आमी कोंकणी ग्रँडूय येता फावटी वाडयता म्हणून सांगलां, आनी बाकीचे सगळे आमी कन्सिडर करता आमचें. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, विरेश बोरकर. 1C. 1C.